हांव म्हणजे परत एकदा स्पेशली द भुरग्यांक म्हणजे जी भुरगीं शिकतात, कॉलेजीक वतात, स्कुलांत वता, तांच्यांनी आपल्या फिटनेसाचेर चड भर दिवप गरजेचें आसा. प्रत्येक हायस्कुलान फिजिकल एड्युकेशन टिचर आसा, तांकां आमी योगा शिकयल्या, तांकां आमी सातत्यात वेगवेगळ्यो योगा ट्रेनिंग्स दिल्या. म्हणजे त्याय टिचरां कडेन आनी योगा इन्स्ट्रक्टरां कडेन रिक्वेस्ट आसा, तुमचो रेगुलर स्कुलांत तांच्यांनी एटलिस्ट मिनिमम टू मिनिमम 15 मिनिट्स ही तांच्यांनी योगा खातीर प्रॅक्टीस करची, जेणे करून भुरग्यांचे कॉन्सन्ट्रेशन्स हे आनीक वाडपाक शकतले. भुरगे आपल्या अभ्यासाचेर आनीक मोठ्या प्रमाणांत लक्ष दिवपाक शकतले. भुरगे हे फिजिकली फीट आनी मेंटली फीट उरपाक शकतले. आमकां विकसीत भारत 2047 म्हणजे पुराय देश विकसीत करता आसतना आमकां फीट इंडिया कंप्लीट करपाचें आसा. म्हणून तर म्हणजे विकसीत भारत 2047, विकसीत गोवा 2037 हे साकार करपा खातीर ईच अँड एवरी यूथ वो फिजिकली फीट आसप गरजेचें आसा.